मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. म्हापशेच्या नव्या कदम बस स्टँडा फाटल्यान नवी झोपडपट्टी. शिस्तीचो उणाव. बुरसो जाला वाठार. थळाव्यांनी धरलो आमदार आनी पालिकेक जबाबदार. गोंयांत मनयलो संवसार पाडवो. दारांनी पळोवपाक मेळ्ळ्यो गुडयो. कांय कडेन भजनां आनी धार्मीक कार्यावळी. सामान्य परस चड वाडलां तापमान. सोंसपाक जायना दनपारची गरमी. सांबाळात भलायकी. हवामान विभागाची गोंयकारांक सुचोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान नवी झोपडपट्टी जाल्या. शिस्तीचो उणाव आसलेल्यान दिसान दीस हो वाठार बुरसो जायत चल्ला. थळावो आमदार आनी नगरपालिकेनय हांगा पातळत चल्लेल्या बुरशेपणा कडेन आडनदर चलयल्या. थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. ऐकात. म्हापसा नवीन कदंबा बस स्थानकाच्या फाटल्यान झोपडपट्टी जाल्या. हांगासर जर आयज आमी पळयशात जाल्यार थंय भायले लोक येवन थंय झोपडपट्टी बांदून राविल्ले आसा. कितलेशेच फावटी हांगासरले व्हिडिओ व्हायरल जाले की हांगासरल्यान त्या झोपडपट्टीवाल्यांक थंयच्यान हाकलून दिवपाक जाय, पूण अजून मेरेन थंय कांयच कारवाय केल्ली ना. थंय जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां इतली बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा. वयता थंय कोयराच्यो राशी, तशेंच थंय ते जे मायग्रंट्स आहा ते खंय हाकतात खंय मुततात ते आमकां खबर ना. आनी थंय इतली बुरशेपणां आयज तेंच्यांनी करून दवरलेली आसा. खंय तरी तांकां आयज थंयच्यान हाकलून दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार तांकां थंयच्यान खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज जर थंय आमी पळयशात जाल्यार थंय आमकां फक्त बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा. हे लोक थंय कितें करता, रातच्या टायमार थंय कितें चलता हें आमकां अजून मेरेन खबर ना. तशें जी संबंधीत अधिकारी आसा तांच्यांनी आयज खंय तरी तांकां थंयतल्या जागा वयल्यान आयज दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची गरज आसा. आनी थंय जो इतलो कोयर पडिल्लो आसा, जी घाण थंय जाल्लेली आसा ती आयज क्लीन करपाची गरज आसा. तशेंच हे जे मायग्रंट्स लोक आहा थंय आपले कपडे सुकत घालतात. आनी थंय जो वाठार जर आमी आयज पळयशात जाल्यार तो एकदम बुरसो जाल्लो आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज थंय नितळसाण करपाची गरज आसा. हांगा इतके घाण करून उडयल्ली आसा. कचरो कितको जाल्लो आहा. थंयच खातात, थंयच हाडटात, थंयच मुततात. सगळे घाण करून उडयल्ली अक्षरशः तेंच्यांनी. आनी हेजेर एक्शन घेनात. आमी फाटल्या दिसांनी 2-3 फावटी व्हिडिओ केल्लो आनी म्हापशेच्या आमदाराक आनी नगरपालिकेक सांगलेले की बाबा रे हेजेर लक्ष घाल म्हणून. तेणी अजून पर्यंत लक्ष घालना. तो सादेच वयले ते घडयाळ बंद पडलेले ते सारखे करना आनी हेजेर आनी कितें लक्ष घालतलो तो. आमचे म्हापशा फाटले 25 वर्सां आनी ही 5 आतां जाताली ती आमची म्हापशाची सगळी पिड्ड्यार करून उडयली आहा तेणी. आनी तो केन्ना वॉर्डान हेच्या भोवना आनी खंयच्या हेजेर लक्ष घालना. आनी आतां हेंच्या कडेन कितें आयडी ना काय ना. म्हापशाच्या आमदारान एका वॉर्डान 1 दीस अशें भोवंक जाय, दुसऱ्या वॉर्डान 2 दीस, दुसऱ्या वॉर्डान दुसरे दीस भोवंक जाय. अशें लक्ष घालूंक जाय आनी सगळ्या वॉर्डाचे हे करून सगळे एक वॉर्ड सगळे सुदारून घेवंक जाय. तो लक्ष घालिना. तो डायरेक्ट इलेक्शनाच्या टायमार येता आनी तेन्ना लोकांक आपणाक मत मारा, हे करा ते करा म्हणून सांगता. हेजेर बारीकशे हेजेर लक्ष घाल मरे. ते बी कितके जाले लोक तेंचे कितें तरी प्रोविजन कर. जो आमदार म्हापशा शहरांतलो आसा एका हो स्पश्टपणे प्रश्न करता हेतून हे पयलीं जागे एक्वायर केल्लेले आसा. हे पयलीं मरे सारखे कर. हांव उलोवपाक आमकां अधिकार आसा. हांव म्हापशान आमी म्हापशेकार हे आनी आमची शेतकरी जे जागे सायडीक जे सरावंडींग जागे तूं घेवपाक करता न्ही, हे घेतलेले जागे पयलीं सारखे कर. म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटान जी शॉपां बांदून दवरलेली आसा तेजो पयलीं विचार कर. मटन मार्केटाचे वयर वच, थुकलेले कोण आसा आनी कोण गुटखा खाता आनी कितें खाता वयर उडयतात ते पयलीं पळय. आनी पयलीं टॅक्सी स्टँडाच्या ऑपोजीट शॉपां बांदलेली आहा ती पयलीं मरे लोकांक दी. जी शॉपां बांदून दवरलेली आहा, कोणाक गिरायक जायना वयर बांदून दवरलेले ते तरी पयलीं लोकांचे मदल्या लक्षांत घाल. हेजेरसून उलयता कित्याक लागून आमी? तुमी हे शेतकार भावांचे जागे घेतात आनी आपणाक जाय तशें करतात. बाबा कित्याक लागून? तुमकां फायदो कितें आसा? खंयचे बिल्डरांक दिवपाचे आसा? हे दिल्लेले सब ह्या मार्केटाक हे शेतकारांक लागून ते खंयचे शेतकाराक म्हापशेचे तुमी दिलेले आहा सांगात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. इंडिया गठबंधनान पाडवे दिसा मडगांवच्या क्रांती मैदाना वयल्यान प्रचाराक सुरवात केली. हुकुमशाहीक आव्हान दिवपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी जुलियो मिनेझीस ह्या क्रांतिकारकांची यादी जागोवन आनी डॉक्टर लोहियाच्या पुतळ्याक फुलां हार अर्पून इंडियान प्रचाराक सुरवात केली. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हो इंडिया गठबंधनाचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना अशा विविध पक्षांनी एकठांय येत ही आघाडी स्थापन केल्या. देशाचे संविधान, गोंयच्यो न्हंयो, दोंगर, जमिनी आणि दायज राखपा खातीर हुकुमशायेन चलपी भाजपा सरकार देंवोवपाक लोकांनी मतदानाक भायर सरचे आनी इंडिया अलायन्साक मत दिवचे, सगळ्यांनीच उलो मारलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियाओ मिनेझीस हांणी जी क्रांती केल्ली ती हाज्या खातीर केल्ली कारण हांगा डिक्टेटरशीप आशिल्ली, हुकुमशाही आशिल्ली आणि ताज्या पासून लोकांक वाचोवपा खातीर आनी डेमोक्रेसी हाडपा खातीर ह्या दोगांयनी तेन्ना क्रांतीची ज्योत हांगा पेटयल्ली. म्हणून हांव मागता की हे फावट आमचे दोनूय कॅन्डिडेट म्हणजे नॉर्थाक आमचे भाई कदम, एडवोकेट रमाकांत कदम आणि सावथाकचे आमचे कॅन्डिडेट दिल्या कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस ह्या दोगांकूय निवडून हाडून डेमोक्रेसी साबूत दवरपा खातीर हे इलेक्शन आसा. इंडिया अलायन्स करपाक अब्बा अरविंद केजरीवालाचो व्हडलो हात आसा आनी आज आमी पळयला आयज सगळीं बोटां एकठांय जावन मूठ एकठांय जाल्ली आसा. आमचे बाब बेनझी जेन्ना कॉर्नर मिटींग घेवपाक लागले तेन्ना काल तांकां इलेक्शन कमिशनान शोकॉज नोटीस काडली. भारतीय जनता पार्टी चोरी करपाक भोंवता, भाशणां दिवपाक भोंवता, तांकां नोटीस काडना. पण आमचे जे लोक आसते भोंवल्या उपरांत तांकां तांणी नोटीस काडली. हातूंतल्यान एकूच गजाल दिसता, हे लोक भिल्या आनी सीएम जशें म्हणटा आमचो भिवपाची गरज ना, आमी म्हणटा तुमकां भिवपाची गरज आसा. ही लढाई जी आसा हे इलेक्शन न्ही, हे इलेक्शन आसा गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाची, देशाचें अस्तित्व सांबाळपाची. आमी सदांच सांगताले भारतीय जनता पार्टी गोंयकार जे आसा ते दे आर व्हेरी कम्युनल हार्मनीन रावताले. पूण आज आमी पळोवपाक लागला जाती भितर तेड निर्माण करता, रिलिजना भितर तेड निर्माण करता, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांवांक झगड्यो लावन ते म्हणटा की आमी इलेक्शन जिखतले म्हणून. रामराज्य येवपा जाय आशिल्लें पूण रामराज्य आयलें ना. उलट जे रावण आसा भारतीय जनता पार्टीच्या निमतान ते देवळान पावले. दुसरो आमचो कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस जो एक नेव्ही ऑफिसर आसा, एक पेट्रियोटीक भुरगो, गोंयचो पूत जो गोंयचे पासत जायतो झगडा. आतां न्हू म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 वर्सां जाली तो गोंयांत सोशल फिल्डान आसा. आनी हे दोनी कॅन्डिडेट आज इंडिया अलायन्सान गोंयकारांक दिला. कास्ताराचें काम हे मुद्दे जे स्टेटाचे आहाय ते लोकसभेत मांडपाक मुखार सरपाक जाय. म्हाका दुबाव ना, तो जो गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जातलो. गोवन्स व्हॉइसीस विल बी द नॅशनल व्हॉइस. आमचे दोनूय इंडिया आघाडीचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार भाई रमाकांत खलप नॉर्थ गोव्याच्यान आणि कॅप्टन विरिएटो साऊथ गोव्याच्यान हे गोंयची जनता ह्या फावट तांकां निवडून हाडटली. आणि एक लास्ट सगळ्या गोंयकारांक म्हणजे आव्हान आसा, कित्याक बीजेपीक ह्या फावट कळ्ळा की आमी हे इलेक्शन जिखना. कित्याक 70% गोंयकार जे ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आशिल्ले ते आज सगळे हांगा एकठांय आयल्यात. ते 70% गोंयकाराचो आवाज आज हांगा सगळी कडेन दिश्टी पडटा. म्हणून तांकां फोडपाक, तांची मतां फोडपाक एक भाड्याचो बैल घातला. जुडेगा भारत, जितेगा इंडिया. जुडेगा भारत, जितेगा इंडिया. जुडेगा भारत, जितेगा इंडिया. जय हिंद, जय गोवा. आणि हो काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा विविध पक्षांची युती जाल्ल्या इंडिया गठबंधनाचो उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीसान गोंयकारांक मारिल्लो उलो. चीफ मिनिस्टर आमची आवय मादय म्हणटा, ह्याच चीफ मिनिस्टरांनी सरकारान आमची मादय विकपाक फूल प्रयत्न केल्लो आसा. जेन्ना DPR काढलो तेन्ना हो जो नॉर्थ गोवाचो MP, सिटींग MP आनी कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचो, जो सेंटराक मिनिस्टर आसा, ताणें सांगलो तुमी तर DPR स्क्रॅप करना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो. तो कसलो रिजायन, सगळे फोटी, तो परतो इलेक्शनाक उबो रावला. म्हणजे तांकां आमचे गोंयच्यो नदी जावं आमचे जमनी, शेतां, भाटां, दोंगर हे सगळे विकपाक असले कायदे काडटात. जावं तो 39A, जावं 17(2) असले खुबशे कायदे काडलेले आसा फक्त दिल्ली पार्टीक एक फॅसिलिटी दिवपाक आमचे जमनी विकपाक. आयज असलो टायम आयिल्लो आसा आमच्या गोंयकारांक, एक एकट्या गोंयकारांक आमी भायर येवचे पडटले. कित्याक ना जाल्यार
थोड्याच वर्सांनी आमची भुरगीं, आमची फुडली पिळगी आयज पासून भुरगीं जल्मान येवंक ना ती विचारतली. तुमच्यान मातशें भायर येवंक जालें ना 2024 आमचें गोंय सांबाळपाक, तुमचें संविधान सांबाळपाक. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्कोचे सिटी सॅटेलायट मार्केट विक्रेत्यांक लागून येरादारीक धोक्याची जावन रावला. फळां, भाजयो, कपड्यांचो वेव्हार करपी हो सेटअप फकत पार्किंगे आडखळी हाडटा असो न्हू तर अपघातांकय निमंत्रण दिता. वास्कोच्या आमदारान नवो बाजार बांदून ह्या विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करपाचें आश्वासन दिलां. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्को सिटी ही प्लॅन सिटी म्हणून आमी कितलींशीं वर्सां आयकतात, पूण ह्या प्लॅन सिटीन सद्या जे मार्केट हा हे खंय तरी रस्त्याचेर दिसून येवपाक लागलें आसा. कित्याक प्रत्येक वाड्याचेर, प्रत्येक सिटीन हे जे वेंडर्स आहा ते रस्त्यार बसलेले दिसून येता. रस्त्यार बसल्या कारणान जायत्या जाग्याचेर पार्किंग इशू जावपाक लागला, लोकांचे एक्सिडेंट जावपाक लागला. कित्याक की वेंडर्सा कडेन मार्केट जे बायर्स असतात एक कितें सामान घेवपाक गाडी थंय गाडयेरूच बसून सामान घेतात आनी ह्याच खातीर ट्राफीक कंजेशनूय वाडलेलें आसा. आनी जे वेंडर्स जर एकी कडेन खंय तरी मार्केटान हाडले कित्याक की वेंडर्स सगळ्यां कडेन एकी कडेन हाडले आनी लोकांकूय तेचो फायदो जातलो. आनी जे वेंडर्स जे आहात जे सद्या मार्केट वास्को सिटीन मेन मार्केटान बसतात हेंकां खंय तरी लुकसाण जाता, तेंचो लुकसाण जावचो ना. कित्याक की सगळ्यांक इक्वली गिरायक जातलें. सद्याचें फीश मार्केट हा ते एकी कडेन आसा, वेजिटेबल मार्केट हा ते खंय तरी रस्त्यार आसा आनी हेंकां खंय तरी एकी कडेन हाडपाक जाय जेणे करून लोकांकूय फायदो जातलो आनी हे जे वेंडर्स आहा एक खंय तरी एका वतीन वतल्यार. पळयलां की वास्कोचें जें मार्केट आसा तें रस्त्यार आसा, मदल्या रस्त्यार. थंय ते गाडे आसा आनी त्या गाड्याचेर आमची सगळीं बायलां वचून दादले वचून थंय भाजी घेता. म्हणजे वातावरण पसून बरें ना थंय. सो आमी कितें चिंत्ता की देव दामोदर ट्रस्टाचो जो जागो आसलो तो आतां गव्हर्मेंटा कडेन आसा. आमी ऑनरेबल CMा कडेन आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन उलयले की तो तुमी आमकां जागो दिवचो म्हणून आनी CMान तो एक्सेप्ट केला. आनी थंय हांवें म्युन्सिपाल्टीन पयर प्रपोजल घालून रेजोल्युशनूय आमकां मेळ्ळें आनी तो फूल जो मार्केट आसा पळय आज कितें जाता की सगळ्या कडेन आज सॅटेलायट मार्केटां जाल्या आनी मागीर सगळेच कंप्लेन करतात. न्यू वाड्या गेले जाल्यार न्यू वाड्या, ते मार्केटान गेलो जाल्यार ते चर्ची कडेन गेलो जाल्यार थंय बसतात, कोण बाजारान बसता, मेन मार्केटान बसता आनी सगळ्या कडेन ट्रॅफीक केओस जाता आनी सगळेच कंप्लेन करता की सगळ्याच कडेन मार्केट जाला म्हणून. जो तो मेळटा येता आनी आपली ठेली रस्त्यार दवरता आनी विकपाक भोंवता. सो तशें जावपाक ना. तशें एक खंयचीय सिटी तशी हें जायना, बरी दिसना. सगळ्यात पयलीं आमकां सांगपाक जाय की वास्को म्हणजे एक प्लॅन सिटी आणि ह्या प्लॅन सिटीन खरेंच कांयच प्लॅन केलें ना अशें दिसून येता आमकां. प्रत्येक वेळाक आमी पळोवपाक शकता खंय तरी पार्किंगाचो इशू आसा, जावं एक जे मार्केट आसा, जे फीश मार्केट वेगळें आसा, फ्रूट मार्केट वेगळें आसा, जावं वेजिटेबल मार्केट वेगळें आसा, ट्रेडिशनल वेंडर्स मार्केट वेगळें आसा. सो हे सगळें एकी कडेन जर येयत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी लोकांक खंय तरी कम्फर्टेबली शॉपिंग करपाक मेळटलें. पार्किंगाचो इशू आसा तो सुटावो जातलो आनी कंजेशनूय जावचें ना. सगळ्यांक एकी कडेन येयल्या उपरांतच्यान खंय तरी तेजो कम्फर्ट मेळटलो लोकांक. आनी मेन म्हणजे वेंडर्सांक खंय तरी शॉपिंग करपाक वेंडर्सांक गिरायक जातलें. कारण खूब जाणां कडल्यान तेंची आमी आयकून घेता की तांकां गिरायक जायना. कारण प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी जावं वाड्या वाड्यांनी लोकल वेंडर्स घेवन बसतात, भाजी फ्रुट्स घेवन बसतात, रस्त्यार घेवन बसतात आनी ताज्या खातीर मार्केटान कोण येना अशी तेंची कंप्लेन आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. संसार पाडवो हिंदूंच्या नव्या वर्साचो आरंभ. ल्हान आनी व्हड सगळ्यां मदीं आयच्या दिसाची उमेद पातळिल्ली दिश्टी पडटा. लोकांनी घरार गुडयो उबारल्यात, कांय कडेन धर्मीक कार्यावळी केल्यात. पळयात कांय खीण. नमः श्री गणपते नमः. ओम ब्रह्मध्वजाय नमः. ओम दीपदेवताभ्यो नमो नमः. ओम ब्रह्मध्वजाय नमः. अक्षरान् श्री गणपते नमः. अक्षरान् समर्पयामि, नमस्करोमि. ओम ब्रह्मध्वजाय नमः.
मारल्यानंतर ते राज्य रामाला सहज घेता आलं असतं, शत्रुघ्नाला देता आलं असतं, हनुमानला देता आलं असतं, सुग्रीवाला देता आलं असतं, पण त्यांनी ते परत दिलं बिभीषणाला. म्हणजे राज्य मिळवणे यामागे सत्ता लोलुपता नव्हती, तर न्याय प्रस्थापित व्हावा आणि दुष्ट वृत्तीचं निर्दालन व्हावं हा त्या मागचा उद्देश होता. लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला भावना परितोषका ध्वजाग्रे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नी काळरुद्राग्नी देखता कापती बळे ब्रह्मांडे माईले नेरू आवळे. गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आमच्या 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर ज्ञानदेवा रचना पाया भागवत गुढी घेऊन मंद्यावती गुढी घेऊन वारीची सुरुवात केली. आमच्या हिंदू धर्मात सगळ्यात पहिला वारकरी संप्रदाय आहे. आता 2009 सालीपासून गोव्याहून पंढरपूरची वारी गोपी घाट आणि उदयपूर फडके ह्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. आता संपूर्ण गोव्यात 28 ते 30 वारी पंढरपूरला पायी वारी आषाढी एकादशीला जातात. तसंच पायी वारी जाताना देवाचे नाव ऐकावे, तोंडाने देवाचे नाव म्हणावे, डोळ्याने देवाचे रूप बघावे. सगळ्यांक पयलीं सगळे आमच्या त्या वाड्यावयल्या लोकांक तशें आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयकारांक गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज गुढीपाडव्याच्या निमतान आयज जो फुडाकार आमच्या देवस्थान घेतलेलो आसा आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा गेली कितली वर्सां जाली आख्ख्या गोंय भरसून कितलीशी वारी जी आयज पंढरपूर वयता आनी म्हाका दिसता ती मूळ स्टार्ट करपाक आमचे भाऊ शिवा गावस आनी तेंच्या वांगडी जेंच्यांनी मुळगांव हांगासून सुरवात केलेली 14 वर्सां पयलीं. गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आपलें अशें खाशेलेपण जपोवन दवरलां. काणकोण नमशी वाठारांत पागी समाजान वेगळेपण तिगोवन दवरलां. ते म्हटल्यार दीपमाळ. वाठारांतले लग्न जाल्ले नवे न्हवरे दीपमाळ देवाक अर्पितात ती परंपरा पळोवपा सारकी. पळोवया देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. दर एक गावांनी पारंपारीक पद्धतीचो शिगमो चलता आणि ह्या शिगम्याची समाप्ती जात्रेन जाता आणि प्रत्येक गावाक जात्रे दिसाक वेगवेगळे परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. खास करून धाकट्या भुरग्यांक, खास म्हणजेच माणकुल्या भुरग्यांक दिवजां पाळोवप किंवा नवी जी लग्न जाल्ली व्हंकल येता त्या गावाक त्या गांवच्या देवाक ताणें दिवज वाहप अशा पद्धतीची परंपरा आसा. पूण काणकोण तालुक्यातल्या पागी समुदाया भितर आगळी वेगळीच तरेची परंपरा आसा. तांचे भितर धाकटुल्या भुरग्यांक किंवा नव्या व्हंकलेक न्हय तर लग्न जाल्ल्या नव्या न्हवऱ्याक
खास करून दिपमाळ जी आसा देवाक वाहोवपाची परंपरा आसा. ही परंपरा कशी कितें आसा आनी कित्याक आसा हाचे आमी जाणून घेवया. कारण ही परंपरा जरी काणकोण तालुक्यांतल्या नमशी हांगासर जाता आसत तरी पूण काणकोणा बरोबरच जे कारवार बाजून किंवा जे बेतूल बाजून केपें सारख्या गांवांनी अशा भागांनी आशिल्ले लोकूय ह्या गांवांनी येतात, म्हणजेच ह्या जाग्यार येतात आणि ही जी दिपमाळ वाहोवपाची परंपरा आसा ह्या परंपरेक सहभाग घेतात. म्हणून फाटल्यान कितें हें आसा तें आनी ते कित्या खातीर करता सांगपाचें म्हणजे तुमकां नमस्कार. आयज श्री गुरू निराकार देवाची जात्रा. गुरू निराकार देव हो नमस्तामने लोलये हांगा पडटा. आतां फाटल्यान जे दिसता ताका आमी दिपमाळ म्हणटात. आनी ती दिपमाळ जी आसा पळय ती जे नवीन कोण लग्न जातात, नवीन जोडपे आसता त्या जोडप्यान जो कोण धाल्लो आसा पळय तेणी ती दिपमाळ घेवपाची आनी तेजी बायल जी आसा पळय नवीन जी व्हंकल तेणी दिवस घेवपाचे. आनी ही दिपमाळ जी करता पळय ती कोण्याची बडये पासून केल्ली जाता. आनी ताका वेलो जो माथ्यार दवरपा खातीर जें वापरता पळय ताका पंगरो म्हणून एक दुर्मीळ अशें लाकूड आसा त्या लाकडा पासून करप जाता. आनी तेजेर वयर मागीर सगळ्या सरावंडिंगाक आमचे केळीची गबे आसा, केळीच्या गब्यांनी सजयल्यो वता आनी मागीर आबोलेची फुलां लायतात ताका सजोवपा खातीर म्हणून. आनी तेजेर वयर आमचे नाल्ल जो आसा श्रीफळ म्हणटात तो नाल्लाचे एक पुंजावळे कशें करून तेजेर वयर लायतात आनी ते वयर पेटयतात. आनी ते पेट्टेत पुंजावळे घेवन दिपमाळ घेवन दिवजाची भोंवड जेन्ना भोंवता तेन्ना फुडें तो कोण नवीन कोण लग्न जाल्लो जो आसता तेणे ते घेवन भोंवपाचें आनी फुल्ल दिवजां भोंवड जशी भोंवता तशें तेणे ते फुल्ल सरावंडींग देवळा भोंवतणी रावंड मारपाचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. साजोस द आरियल स्पोर्ट्स क्लबान कासावलेच्या सांताक्रूज क्लबाक हारायलो. 4-2 अशा गोल फरकान रोमांचक जैत मेळयलें. रोजरी खेळामाळ्यार जाल्ले GFA पयले विभाग लीग मॅचीन साव जुजे दी आरियल स्पोर्ट्स क्लबान कासावलेच्या सांताक्रूज क्लबाक 4-2 अशा गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. तापमान सामान्या परस चड आसा. दनपारची गरमी सोसून वयतली. 30 ते 35 डिग्री सेल्सियसा मदीं तापमान दाखयता आसलें तरी सामान्यपणान अस्वस्थतायेक ते निमंत्रण दिवपी अशेंच. 40 डिग्री सेल्सियस खरसाण आसा अशें जाणवता आसलें तरी सगळ्यांनीच भलायकेची जतनाय घेवचीच पडटली. मंगळार उश्ण आनी दमट आशिल्लो. जायत्या वाठारांनी तापमान 35 मेरेन पावले आनी आर्द्रताय 65% आनी 75% मदीं. बुधवारय अशीच परिस्थिती आसतली. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उरतले जाल्यार उणेंत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस मेरेन पावतले. सदचे भशेन वारो गळटलो पूण उश्णताये पासून सुटका मेळटली अशी अपेक्षा ना. उत्तरेकडले वारे उश्ण हवामानात भर घालतले. तापमान जितले चड आसतले तितलो उश्णतायेचो धोको चड. या सप्तकात चड उष्ण तापमान. बुधवारा कांय प्रमाणात दिश्टी पडटली कुपां. तापमान सदचे परस चड. बुधवारचे तापमान 33 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. वायव्ये कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून वाडटली आर्द्रताय आनी तापमान. प्रवास करप्यांक धुक्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.